Welcome back. Patients are facing difficulties at OPD in District Hospital at Mapsa. There is a shortage of doctors in the hospital. Patients also complain that some doctors are being transferred and there is no replacement as yet. Some have even termed it as a weekly Friday market. Shyam Sundar Fatte reports. Have a look at these queues. Patients start line up almost from 8 in the morning, but doctors come at around 11:30 in the afternoon. We spoke with the patients. They complain that there is shortage of doctors in the hospital. Some are finding themselves lost as the regular doctors are being transferred. खूप प्रॉब्लेम आसा 4 ते 5 महिने जाले हांगा असो ट्रिटमेंट म्हाजो चालू करता डॉक्टर मिलिना कडेन पण तो ह्या दिसांनी आतां मेळत ना तो आतां ट्रान्सफर जाला इट इज फोंडा आनी म्हाका हांगासर खूब प्रॉब्लेम जाता म्हाका 40 किलोमिटर्स ट्रॅवलिंग करचें पडटा आनी हांगासर डॉक्टर हेड डॉक्टर आसात ते सिटी फॉर एग्जाम्पल रेखा अतुल महेन ते कोण आसा ते डॉक्टर आपल्या आपल्या पेशंटाकूच घेतात आनी आमी हांगासर कितें करपाचें. Some claim that the place has become noisy. हांव फाटल्या फावटी येयलो तेन्ना तो शुक्रारचो बाजार कसो भरलेलो म्हाका आनी तेन्ना बी आमी अशेंच परतान गेल्ले 11 जाल्ले आनी आयज ही परिस्थिती आहा सकाळी 7 येवन भायर सरले आमी सकाळी परत रावन रावन आमी बेजार जाले आतां 11:30 जाली 11:30 डॉक्टर येयला तो आनी ती 11:15 येयले आनी लोकांचे तर सामकी जुमाकोळ पडले आनी 150 नांवां आहा ते कोणाक तपासतले आनी काय तपासतले ते म्हाका खबर ना आनी कितके जाणांक तपासतले ते आनी थोड्यांक परतून धाडपाचें आसा अशें आयकलां आमी आनी अशें येयल्ले फावटी हांगा अशेंच त्रास जाता लोकांक मिनिस्टर काय येना आनी कोण येना. We spoke with the medical superintendent of the hospital. He declined to comment, but off the camera informed that medical services will be in place within a week's time. Our reporter from Mapsa, Shyam Sundar Fatte. Murgaon Municipal Council garden is lying unattended for past many days. The garden, which is situated in the heart of the city, has been charmless and housed for anti-social elements. Various equipments installed by the corporates are not brought in use till date. Surendra Madkaikar reports. मुरगांव नगरपालिकेच्या ह्या भुरग्यांच्या जार्दिनात हे जार्दीन म्हटल्यार भुरग्यांचे आनी वास्कोकारांचे म्हटल्यार हृदयस्थान कशें पूण हांगसर पळयल्यार म्युनिसिपालिटी हेचे मेंटेनन्सूच करिना. हे आतां 2010-11 फावंटन घातलेले एक प्रायवेट कंपनी कडच्यान हे स्पॉन्सर घेवन फावंटन हांगसर इन्स्टॉल करून घेतल्या खरें पूण 2010तल्यान ते 11 मेरेन अजून पासून ते इन्स्टॉल जाल्ले ना. चिल्ड्रन पार्काची परिस्थिती कितें दिसता तुका? परिस्थिती सदांच हांगा मेंटेनन्स कांय आसना. आमी ते बोर्ड्स पळयता की हां हे GSLान स्पॉन्सर केल्ले आहा थंय हे बिर्ला जुवारी इंडस्ट्रीन हे स्पॉन्सर केल्ले आहा पूण सदांच ब्रोकन डावनूच आसता ते केन्नाय काय नाही हे केल्लेच ना. ना फावंटन्स केन्ना फावंटन हय फावंटन केन्ना हे केल्ले आहा आयज मेरेन अजून स्टार्टूच जावंक ना. इन्स्टॉल केला ते मेरेन इन्स्टॉल केल्या पासून स्टार्टूच जावंक ना. हांगसरल्यो सगळ्यो गार्डनांतल्यो लायटी ज्यो आहा त्यो फुटलेल्यो आसा. रातचो पळयलो जाल्यार हांगसर अंधकार आसता आनी एंटी सोशल एलिमेंट्स हांगसर येवन बसलेले आसता जे ह्या जार्दिनाचें विद्रुपीकरण करता. म्युनिसिपालिटी हेची दखल घेतली काय कितें आनी हे वास्कोकारांक एक सुंदर जार्दीन करून दितले काय कितें. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकईकर. Kalangut police have rescued 2 girls who are natives of Kolkata and Mumbai following a raid at Naikawado, Kalangut on Sunday. Police have also arrested 2 pimps. Victim girls have been shifted to Apnagar in Messays, while arrested pimps are remanded to 7 days police custody after they were produced before the JMFC court. Police are also on the lookout of 2 more suspects involved in the racket. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter at PrudentGoa. Meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.